संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कालत्या काळजांक कुटुंबा स्पिरिता महिमा तुजी सदां संतोषान गायता उतर तुझे आयकोंक आशेता जिणेन तें पाळच्या कुरपा मागता जिविताच्या उंड्या कात्रेता सासणी जिवीत दी म्हूण परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कोणत्या काळजांक कुटुंबा स्पिरिता महिमा तुजी सदां संतोषान गायता. मगच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगसो स्वागत मागता. हे गरजेक ह्या पुंतळाक येवन एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या तशेंच माध्यमा मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भक्तिकांक मोगसो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन एमिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया. अर्गांतेसां पासून मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन सदो कातार लग्नाची विताची 28 वर्सां 28 वर्सांच्या उगडासाक देवाक अर्गाजान भेटयतात. एनिवर्सरी संदर्भार आल्बर्ट आनी आसुंता ब्रिटो प्रत्येक दिसा पासून रुविना पिंटोक बरी भलायकी पावूस जावंक मीस दिता. क्रिस्टीन नाजरेत केरें प्रत्येक दिसा पासून मीस भेटयता. बेबी फ्रेया पायस बचपे जे कोणा मागता बासिलांचो उगडास कडून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या देवस्तुतेंत देवाचें उतर आमकां एक संदेश दिता. नितळ काळजान आनी नितळ मनान सर्वेस्परा देवाची स्तुती करूंक देवा उलो मारूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. आमी सदावत आमच्या मेळ्या वंटांनी मेळ्या काळजांनी सर्वेस्पराची स्तुती करता देखून आमची मागणी ती सर्वेस्परा मुखार वचून पावनांत. त्या पासून आमची काळज आमची मनां आनी आमची वोंट आनी आमची जीब आनी आमचें तोंड पवित्र करून ह्या पवित्र संगतींनी देवाक वर्णूंक देवाची स्तुती करूंक आमची मागणी भेटोवंक जें आसतें एक पवित्र जिवीत आमचें ती रुतां जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळज समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. दोळे धांपया. आमी हात जोडया. आमच्या हातार देचेर दवरया. समेलकचें बक्षणें मागया. मगडा जेजू सगळें आमचें जिवीत जायते फावटी तुजी स्तुती मेळ्या वंठांनी केल्ली आसा. ह्या मुखांतर आमची मागणी आमची स्तुती व्यर्थ केल्ली आसा. पश्चात पावता हांव सोम्या बक्षणें मागून म्हणटा वोड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. वोड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. मगळा जेजू मेळ्या वंटाचे मनीस जावन तुजी स्तुती केल्ल्या पासून मागणी वरलेल्या पासून आमी पश्चात पावता दूख धरून बक्षणें मागून म्हणटा वोड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. वोड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. आमच्या तोंडांनी तुजी स्तुती केल्या मागण्यो उबारल्यांत ह्या वंठांनी
आम्ही गाळी दिला, शिराप दिला, वाईट उलयलां, खबरो केल्यात, नांव पाड केलां, जायते मेळ्ळें केलां. हे संदर्भात पश्चाताप पावता समया दूख धरून बक्षणें मागोवन म्हणटा हांव उडदयीन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट ताक दयेन सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकुळटाक सर्व पदवेदा देव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. दोळे दांपया. आमच्या इरेद्या खातीर ते समा खातीर प्रत्येक मागणी उबारया. जे कोणा मागतान बसेल हांगा सगळो आसकाणया तांचे पसोत आम्हा हरेकल्याचे सुडके सोडून पसोत आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा बगे उजूतात देवया तुज्या दमदता वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान सड आनी सड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबा मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी शाखे प्रितमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वसो हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. देवान म्हळें उदक प्राणी आनी बरो आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबो आनी तशेंच जालें. देवान सर जिन्साचे व्हड व्हड मासे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतालीं प्राणी रचलीं आनी सर जिन्सांचे पाकाट्यांची सुकणी रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकांत बरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सोडो. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हळें पृथ्वेचेर सर जिन्सांचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी राजवट मन जाती. देवान सर जिन्सांच्यो रानवट मन जाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें आनी देवान म्हळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर आनी रानवट मन जातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्यांच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें आबळे सगळ्या पृथ्वे वयली सर बीं दितालीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मन जातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राणयांक, सर जिन्सांचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली आनी हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान
आपल्या हातीन घेतलें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतस 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रसून जातस त्या दिसा ताणें विशेव घेतिल्लो. ही आकाश आनी पृथ्वेच्या रस्पाची कथा. देवाचें उतर हें. देवाचे उलोवप. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे अक्के प्रितुमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे आज्ञा प्रितुमेचे. तुझ्या हातांचो वावर म्हण असलेल्या अंतराळात हांव दिश्ट लायताना, आनी एका मांडावळेन थंय कंसयली चंद्र नखेत्रां हांव देखताना. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्या, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्या. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे अक्के प्रितुमेचे. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयल्याय. तुज्या हातांच्या रचनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय, आनी रचलोलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे अक्के प्रितुमेचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नव्हते तुझे अक्के प्रितुमेचे. Alleluia, 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 alleluia. मुझे काळीज देवा, तुझे कुशे कालक आणि उपकार कर, तुझे धर्मशास्त्र म्हाका शिक. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा शुभवर्तमान प्रकट करून म्हजे वोंटांनी काळीज तूं पवित्र कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे भाग्यवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसू. एक पावटी जेरुसलेमांतावन आयलेल्या फरिजेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या सिसां मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार
हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेव आनी जुदेव सगळीं आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजी प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुले शिवाय जेविनांत. पेंटेसलाक वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनांत. आनी ते पाळतात तसल्यो हेर सबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मुडक्यो आनी काशाच्यो आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे सीस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपट्यानो, सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशान प्रवाद करन म्हणलें तें. ही परजा आपल्या ओंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजें तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोण म्हूण सांगून मनशाक केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय, तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपदेश एकमतीन तुमी बगलेन दवरतात. पळया, मैजीन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिजे. तरी तुमी म्हणटात, कोणीय मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार जावं दिवचें आसलें तें कोरबान केलां, म्हणजे देवाक काणीक जावन भेटोवन दिलां, तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसली कुमोक दिवंक तुमी आडवारतात. अशें तुमी पाळनायलेल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. असलें हेर जायतें तुमी करनासात. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकांनो, भुवा पुरबायची हेचें देवाचें उतर आमी आयकलें. मनशांनी आपणाच्या फायद्या खातीर देवाचे उपादेश कशे वापरल्यात आनी देवाचे उपादेश कशे बगलेक दवरल्यात आनी मनशाचे कायदे कशे घालून आपणाचो स्वार्थ संपूर्ण केल्ल्या विशांत जेजू आज आयच्या सुवार्थेंत कांय थोडी एक माहिती वा शिकोवण आमकां दिता. तो म्हणटा, देवाचे उपादेश तुमी सोडल्यात, मनशांनी केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी घट्ट धरल्यात. देवाच्या उपादेशा खातीर, देवाच्या उपादेशा प्रमाणे तुमी जियेनात. मनशाच्या रिती रिवाजी प्रमाणे, मनशाच्या उपादेशा प्रमाणे, मनशाच्या कुशे प्रमाणे तुमी जियेतात. खंयचें चड म्हत्वाचें, देवाचे उपादेश की मनशाचे उपादेश? देवाचे उपादेश की मनशाचे उपादेश? देवाचे उपादेश, डिवायन लॉ म्हणटा आमी. देवाचे 3 तरांचे उपादेश आसात. एक देवाचे उपादेश, दुसरें मनशान दिल्ले उपादेश, तिसरें प्रकृतीन दिल्ले उपादेश. प्रकृतीन दिल्ले उपादेशाक आमी नॅचरल लॉ म्हणटा. नॅचरल लॉ कळ्ळें गी? उंपल्लें बी तें वाडटा, पसवता, तें पिकता आनी तें लूण एक तयार जाता. तेंगी नॅचरल लॉ.
उदेंतीच्या कुशीन सूर्यो उदेता अस्तंतेच्या कुशीन सूर्यो बुडता नॅचरल लॉ प्रकृतीचे नियम कळले की तशेंच ह्या भुमीचेर लायिल्लेली खंयचीय फळ वस्तू खंयचीय झाडां ती वाडटात आपणाच्या प्राय पावल्या उपरांत ती फळ दितात आनी थोड्या वर्सांनी मरण पावतात जल्मल्ली व्यक्ती वाडटा वाडटा आनी एका उतरप्राय पावता उपरांत ती मरण पावता नॅचरल लॉ प्रकृतीक नियम हाचे भायर वचूंक जायना आमकां मागीर डिवायन लॉ देवान दिल्ले उपादेश आसा देवान दिल्ले नियमां जावंक पुरो ती 10 उपादेश देवान दिल्ले मोईचे मुखान दिल्ले सिनाय पर्वतार दिल्ले देवाचे उपादेश देवाचें उतर तें डिवायन तें देवातावन आयिल्लें तें पवित्र पवित्र ताजे उपरांत आनी एक आसा ह्युमन लॉ म्हळ्यार मनशान दिल्ली नियमां जावंक पुरो सरकाराची सिवील लॉस आसात RTOचे रो आसात RTOचे कानून आसात जावंक पुरो पुलीस सभेची आसात नियमां जावंक पुरो इतर संघ संस्थेचे नियम आसात ही पुरा ह्युमन लॉ मनशांनी दिल्ले मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर थोडे पटी मनशांनी दिल्ले मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर जाता मनशाच्या स्वार्था खातीरय जाता दाखल्याक हांगासर सांगचें जाल्यार जेजूस म्हणटा उपादेश कितें म्हणटात तुमी देवान दिल्लो उपादेश पाळूंक कायदो आसा चवथो उपादेश कितें माय बाबाक मान दी माय बाबाक गौरव दी माय बाबाची सेवा कर कित्याक म्हळ्यार उतरप्राय पावलेल्या तिका वा ताका अस्क जाल्ल्या तिका वा ताका तुवें आदार दी जाय कित्याक म्हळ्यार तूं अस्कत आसतना तुका चलोवंक जायनासलेल्या वेळार तूं दिमकोरो वा उदारो तोळटना तुका खावंक जायनासलेल्या वेळार तुज्या कुडीच्यो गरजो सुदारसूं तुका तांकां नासलेल्या वेळार तुज्या आवयन बापायन तुका कोमो केल्ली आसा आनी ती त्या पावंडा पावतना तुवें तांकां आदार दिवंक जाय हें तुजें कर्तव्य म्हणून देवाचें उतर म्हणटा सिरकसो ग्रंथी म्हणटा देतीन पूण अशेंय शास्त्रीय फरिजेवाचें कानून आसा कोणी एकलो पूत म्हणटा बापायक आनी आवयक जें कितें तुका हांवें तुज्या उतर प्रायर दिजय म्हूण चिंतल्लें तें हांवें देवाक काणीक जावन भेटयलां तें देवळाक घालां तर त्या मनशान त्या आवय बापायची सेवा करीचें म्हणना कित्याक म्हळ्यार ताणें दिवचें आसा देवाक दिलां हांगासर देवाक जाय कितें देव खंय आसा देव कोणा थंय आसा देव आवय बापाय थंय आसा देव मनशां थंय आसा देव मनशाच्या काळजांत आसा देव अस्कत्यां थंय आसा देव अनाथ थंय आसा देव निर्गतिकां थंय आसा कश्टतल्यां थंय आसा देव आनी देवाची सेवा करच्या बदलाक हांव तें देवाक दिता म्हूण तूं देवळाच्या हुंडेक घालशी आनी आवय बापाय उपाशी घालशी जाल्यार देवा मानवता कितें देवाक मानवना काही देवळाच्या याजकांक मानवत आनी सो कॉल्ड शास्त्री फरिजेव आसात तांच्या फायद्याक तें मेळटा देखून तांकां तें मानवत आनी म्हणत आवय बापाय तूं पळयनाका तुका एग्जाम्शन आसा पळया आपणाच्या स्वार्था खातीर देवाचे उपादेश बगलेक दवरन आपणाचे उपादेश घालन त्या प्रमाणे सोलोवच्या मनशांक जेजू खंडन करता हाय तुमकां धिक्कार तुमकां हाच्या पयल्या वचपाक आमी गेल्यान जाल्यार बोवापूर बायचें वाचप हाचें पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें न्ही उत्पत्ती पुस्तकांत देवान संवसार वचूंक कितले दीस लागले 100 दीस उट्टू कितले दीस काण गेले 7 दीस 7 दिसांत 100 दीस देवान संवसार रचनेक लागले पयलो दिसा मनशा देवान कितें रचलें उजवाड रचलो संडे न्ही पयलो दीस रविवार संडे उजवाड रचलो 6व्या दिसा देवान कितें रचलें
आयच्या सुवातेन ऐकलें आयच्या पयल्या वचपान ऐकलें सवाय दिसा कितें रचलें आ मनशां मात रचलो की भुमी वयल्या सर्व प्राणयांक जिव्यांक रचलीं आ कळ्ळें गी जीवदाळी मनजाती सर्व तारांची आ रानवट मनजाती हे सगळें ताणें रचलें भुमी वयलीं सर्व सडां पुरो रचलीं ताणें सव्या दिसांनी त्या दिसा ताणें मनशाकी रचलो मनशाक रचलो मनशाक निमाणें रचलो हांगासर 2 दीस 3 दीस उल्लेख केल्यात 7 दिसां 5व्या दिसा देवान कितें रचलें दर्यांतली सर मासली आकाशा वयली सर सुकणीं रचलीं वाडा सडा संवसार बरा दर्यान बरा आकाशार बरा म्हळें ताच्या उपरांत ताणें सर जिन्सांच्यो मनजाती रान मनजाती जीवदाळी पुरा रचलीं रुगजडां रचलीं फळ दितलो बियो आसलो बियो नासलेल्यो सर्व ताणें रचलें आनी सगळ्यांक ताणें खावंक दिलें तण पालो आलो पालो सगळो मनजातींक कांय थोड्यो मनजात्यो रानवट मनजातीक आनी सगळ्याचो अधिकार कोणाक दिलो झाडांचो रुखांचो सुकण्यांचो मासल्यांचो मनजातीचो रानवट मनजातीचो सगळ्याचो अधिकार मनशाक दिलो कित्याक मनशाक देवान आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो आपणाक समासम कशें रचलो दादलो आनी स्त्री करून ताणें रचलीं आनी ह्या दादल्या आनी स्त्रियेक रचनेचो मुकुट ताणें केलो देवाचें सैम तांकां दिलें देवाचें रूप तांकां दिलें देवाच्या सारक्या आनी स्वरुपाचो जावन रचलो आनी ताका पळया वाडा आनी सडा संवसार बरा म्हळें पळया ह्या सगळ्या संवसाराच्या रचनेंत मनीस उत्तम स्थान घेता 7व्या दिसा देवान कितें केलें विशव घेतलो देवाक विशवाची गरज आसा देवा विशवाची गरज ना पूण देवान तो दीस कितें केलो आशिर्वाद दिलो आशिर्वाद दिवन पवित्र केलो तो साब्बत आनी ह्या दिसा मनशान कितें करी जाय रचयल्ल्या देवाची स्तुती करी जाय रचयल्ल्या देवाक आराधन करी जाय रचयल्ल्या देवाक मान दी जाय रचयल्ल्या देवा सरसी ये जाय फाटल्या 7 दिसांत हांव फाटल्या 6 दिसांत हांव आपणें केल्ल्या सर्व वावटींचो सगळो विवर देवाक सांगी जाय बऱ्या आनी वायटाचें देवा लागचें लेख घेवंक जाय म्हणले विशीं तो दीस पवित्र करून मनशाच्या हातान दिलो पळया साब्बत असो दीस आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी आयच्या सुवातेंत ह्या पवित्र मनशाच्या पवित्र दिसा साब्बताच्या दिसा जावंक पुरो देवान मनशाक देवाची स्तुती करच्याक आपोवणें दिलें आपोवणें आनी देवाची स्तुती आमी कशी करूंक जाय पवित्र काळजान पवित्र कुडीन पवित्र आत्म्यान ती करूंक जाय पळया करूंक जाय ना जाल्यार कितें जाता देखून आयच्या सुवातेंत बोवापूर बँजीचो म्हणटा हांगासर ही परजा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगळाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजें तो जायतें पयस आसा पळया तसल्यांक कितें म्हणटात वोंटांनी ओगोळसूंचें तोंडान ओगोळसूंचें फाटल्यान गाळी येडच्यो सुरी घालच्यो ताका सगळ्यांक कितें म्हणटात कोणी कांय म्हणनात पळया कपटी म्हणटात कपटी मोठांनी देवाची स्तुती करची काळीज तांचे तान मस्त पयस आसा कळ्ळें पुरा इगर्जेन बसून आसात कळ्ळें थोडी न्हिदोन आसात कळ्ळें गे घरा न्हिदल्यार न्हिदोवन सोडनात भुरगीं उपाद्री करतात इगर्जेन न्हिदल्यार कांय समस्या नात कोणूय उपाद्री करनात ती तांचेतल्याक आसतात कोणाचे मोबायल रिंग जायना कोणीय पदां म्हणनात कोणीय काय बरें बसलें डेन बरें न्हिदच्या बा
पाद्र्यापान कितलो लांब शर्माव दिलो तितली बरी न्हीद जाता म्हणून थोडी येवची आसात कळ्ळें गे आनी थोड्यांक घरा रावल्यार कितें जाता तें काम करचें हें काम करचें वस्तू धुयचे झाडीचे पुसीचे कोणाक जाय एक पोटी गरजे वचून मिसांग आयल्यार 2 घंटे सुटका मेळटा इसातलें कोण दिना काही थोडे येतात मिसाक इगर्जीन बसतात आतां गेल्या उपरांत कालें करचें जेवीचे जेवल्या उपरांत मागीर थंय वचोचें हांगा वचोचें तें करचें हें करचें बँका वचोचें बँका वचून जाल्यार मार्केटी वचोचें मार्केटी वचून रांदे व्हरचें पुराय व्हरून वचोचें पुरा कूड खंय आसा इगर्जेंत आसा अत्मो खंय आसा खंय हां कितें वत मोत खंय आसा मोत कोडयाळच्या पेंटेन या किन्नीगोळच्या पेंटेंत आसा कितें फायदो वंटांनी स्तुती करची कळ्ळें वंटांनी स्तुती करी हर गा तुका सोमिया हर गा तुका सोमिया पेटोका लागूंक पळय रे मोत भायर गेटी गेले कोण आयलो कोण ना न्ही मोत रांदच्या कुडान गॅसार कालें दवरलां दूद ओतलेंगी शीत ओतलेंगी पळया आमचें ध्यान आनी मन खंयगी कूड खंयगी आमी मागता खंयगी देखून जेजू म्हणटा ही पर्सां आपल्या ओंटांनी म्हाका होगळाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजें तो जायतें पयस आसा व्यर्थ तांणी भजन करचें व्यर्थ तांणी म्हजें माजन करचें भजन व्यर्थच व्यर्थ देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां मागलेलें जायते जाणां मेळना कित्याक आमी कूडे कडेन दवरन अत्मोय कडेन दवरन मोने कडेन दवरन मागता हांव खंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें लोकारांत कळ्ळें तूं खंय आसाय इगर्जेन काळीज खंय आसा लोकारांत कितें फायदो एक बुटी एकलो मनीस देवादीन जालो खंय देवादीन जाल्या उपरांत ताका सर्गी उबारून व्हेलो सर्गी उबारून वेता आसतना सोमयान ताका स्वागत केलो ये बाबा बारी बरें जिवी जियेलाय ये म्हणून सर्गाक ताणें ताका स्वागत केलो आनी सर्गीच्या राजान ताका भोंवडायतना ह्या मनशाक एक आशा जाली कळ्ळें संवसार पळयचे म्हूण सोमया म्हाका हांगा तावन संवसार दाखय म्हूण जायत म्हणलो सोमीन ताका संवसार दाखोवंक ताणें व्हरून गेलो आनी वयता तो संवसार पळयता बरी सगळी दिसता संवसार बसां धांवतात विमानां उपतात ट्रेनां धांवतात लोक काम करतात थंय हांगा धांवता पुरा करता लोक पूण संवसाराचो आवाज कांय आयकना मात कळ्ळें गी मागीर थंय धांवन पळयतना एक व्हडली इगर्ज दिसता व्हडली इगर्ज आनी इगर्जीन व्हडलें फेस्त संभ्रमाचें फेस्त दबाजीक फेस्त इगर्जीच्या कंपाउंडा इगर्जी पुरा लायटींग आनी पुरा केलां बरें भायर 2-3 सेट्टां बँडां मारून आसात खजने फुटोवन आसात गरनाळी फुटोवन आसात कळ्ळें गी भयंकर संभ्रम मस्त सांत आसा लोक सांतेन खाण घेता हें पुरा वयतान पळयता ताची दिश्ट इगर्जी भितर आयली इगर्जेंत बरो लोक आसा लोर्न लोक उबो रावता बसता दिमी घालता कळ्ळें गी पूण व्हडल्यान बोब मारता मागता पुरा दिसता ताका आयकना कळ्ळें गी आयकना स्वस्थ दिसता लागीं आसले बरें दिसता पूण आवाज कांय आयकना ताज्या उपरांत थंयसर कोयरा लागीं ताची दिश्ट वेता कोयर मास्टर तो वजंत्र बरें करून टकाटक बरें करून वाजयता गिटार वायलीन आनी पुरा आसा आनी सिंग करतलीं व्हडले मायक लागीं रावन बरें सिंग करतात कळ्ळें गी हांव मुखार गे तूं मुखार गे म्हूण पूण कोणाचो ताळो आयकना आलतारी दिसा ताची दिश्ट पाद्र्या बात उबारतात वयर करता मागता दिमी घालता नमस्कार करता पुरा करता पूण पाद्र्या बासोय ताळो आयकना ह्या मनशाक शॉक जालें हे देवा कसली गजल रूप दिसता पूण ह्या सगळ्या इगर्जींच्या देवस्तुतेचो आवाजच वर आयकना ताका तो चिंता म्हजे कान मनी केप्पे जावना न्हू आनी सोम्या लागीं सोम्या रूप दिसता दर दिसता पूण आयकना कित्याक तो सोमी म्हणालो ओ लोक सगळो आपल्या ओंठांनी तांची स्तुती करता पूण तांचें काळीज तें म्हजे तोन मस्त पयस आसा म्हजें तें ना कोणीय मनीस काळजान म्हाका दवरना तूं स्तुती करना तांचें काळीज दुकरा मासाचेर तांचें काळीज कुंगडा मासाचेर
तांचे काळीज जेवणाचेर आयस्क्रीमाचेर ड्रेसाचेर फुलांचेर तांचेर तसा सोडल्यार संभ्रमाचेर मात्र आसा दाबाज्याचेर मात्र आसा खाणा जेवणाचेर मात्र आसा म्हजेर ना व्यर्थ तांणी संभ्रम चलोवचो व्यर्थ तांणी भजन करचें व्यर्थ तांणी फेस्त करचें कित्याक म्हजें काळीज तांचें काळीज म्हजे तान पयस आसा वय म्हजे मोगाचे भाऊ ही बोवा पुरब्याची ही शिकोवणो आमच्या जिवितांत देखून आमकां मागलेलें मेळना देखून व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें खपठ्यानो जेजू सीदा सांगता असले बरी थोडे पटी असले बरी सांगल्यार जायना राग येता ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಂಡದ್ದು ಕಂಡಂತೆ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತೆ ಕೋಪ असले बरी सांगल्या देखून देवा जेजूचेर तांकां राग येतालो जेजूक तांकां जेजूक ते जिवीशी मारूंक सोदताले देखून पळया जेजू म्हणटा देवान दिलो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान दिल्यो रिवाजी तुमी धरल्यात वय तुमच्या रिती रिवाजीचे संप्रदाय पाळच्या खातीर देवाचे उपादेश एकमत हे तुमी बोगले दवरल्यात हांवें म्हळें आवय बापायक मान दिवचें तें देवा दान दिलां देखून त्या मनशान आवय बापायक मान दिवचें म्हणना आवय बापायची जतन करीचें म्हणना कित्याक तांकां फायदो आसा देखून तांणी रूल केल्या उपादेश बगलेक दवरल्यात मनशाच्यो रिती रिवाज आज मनशाच्यो इतल्यो रिती रिवाज्यो आसात म्हणना कितल्यो रिती रिवाज न्ही कितल्यो रिती रिवाज्यो आमी रोसाच्या कार्याक गेल्यार फादर देवाचें उतर मोठ्ठें आसा मागणें मस्त मोठ्ठें करा कितले विधनी मागणें करतात तितले हुशार तुमी म्हणटात पूण नारळ कांतूंकू कुवाळो कातरूंकू नारळ पोडूंकू मेल्ले दुकोर प्लास्टिकाचे दुकोर वोवंकू न्ही जीव दुकोर हाडनात कांय कळयता दुसऱ्यांक खंयचें त्या दुकराचें मास करूं जाता गुणयेचे दुकोर हाडटात गुणयेचे गोंबे पुरा ते हाडून ताचे मदें बाटली दवर न्हू तें डान्स करूंक आनी ताच्या सांगात नाचोवंक ताका पुरा वेळ आसा विसारल्यार ती रिवाज कोणाची रिवाज मालगड्यांची रिवाज मेल्ले दुकोर हाडचे प्लास्टिकाचे गोंबे हाडचे मालगड्यांचे रिवाज ते जीव हाडटाले आनी हाडलेले दुकोर तर मारताले राती मार निस्तें करताले रांदताले दुसऱ्यांक वाडटाले वय की न्ही ती रिवाज ही पट्टू रिवाज लोकांक माकोड करची रिवाज लोकांचो वेळ पाड करची रिवाज लोकांचे आंत पिंत मोरचे बरी करची रिवाज कितें जाय तें नाका मागणें नाका देवाची उतर नाका न्ही वज्या पुरशांव जाय नारळ जाय कुवाळो जाय आनी तो कांथीचे तो सिंधीचे मागीर उपरांत गोरवांक घालीचे मनीस कोणी काय ना तो पळय नारलो ती मटवांत कांतलो नारळ कोणी मनी ताचो रोस करून पुसता ते न्हवऱ्याक तो इल्लो हें केलो मागीर तुमी भितर दवरलो माजरांनी गेलो कुवाळोय तसोच तो सुटी केलो दुसऱ्या दिसा खाजर पुनून तो काडलेलो कुवाळो खंय माडा मुळा घालो गोरवांक घालो तो कुवाळोय वेस्ट व्यर्थ आनी थोडे आतां बड्याचे मेळटात न्ही पुरा वजें हाडूंक बड्याचे न्ही तांकां पयशे दिल्यार ते कितलेंय वजें हाडटात हाडले बरीच फाटीं व्हरतात पयशे काण घेतात मागीर परतून हे बाटली दितात ती बाटली काडून तो गुरकार कोण गेलो कच्चे गेल्लो आपले तो कोण पिडच्यो काले फायदो कितलो वेस्ट रिवाज म्हणटात मालगड्यांची रिवाज न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मालगडे पयले वजे बांदताले कुवाळे हाडटाले नारळ हाडटाले रांदोळी हाडटाले दुकोर हाडटाले आनी ते मटवान दवरताले तेत वापरताले तेत सुटी करताले तेत निस्तें करताले तेत मास करताले तेत वाडटाले लोकांक हांगा ती मालगड्याची रिवाज वजे बांदची ते किंचे रोसा दिसा बांदिनात रोजाच्या 2-3 दिसा पयले बांदची मुखार माटोव घालतना कराराक माटोव घालतना वा रोसाच्या पयले माटोव घालतना ते दळ आण दिवचें मालगड्यान कोणें कुटुंबाच्यांनी दायजी गोत्रांनी आण दिवचें वजें आनी त्या वजांत रोसाचें जेवण त्या वजांत काजराचें जेवण तयार करताले आतां जे बरी लोकांच्या दृश्टे खातीर वा फोटो विडियो काडचे खातीर न्ही आजकाल कोणाक कान्यार बसूंक जायना बायकार बसवले बरी बसतात आनी नारळ घालतात थोडे पटी कान्नी ओमते उदारी जातात कोले आबातार पळयल्यार त्या रोसाच्या मटवांत आनी सगळो लोक पळोवन आसता ती रिवाज न्ही हॉलांत ही तशेंच पळया रेस्पेरा कितले जाण आसात रेस्पेराचे मिसाक नीज काजर जाताना
व्हंकल न्हवरो लग्न अभ्यासात एक वरताना कितलीं जाणां आसात? कुटुंबाची मात्र, व्हंकले न्हवऱ्या केली मात्र, न्ही गे? कितलीं जाणां आसात तांचे बसो मागोंक कितलीं जाणां आसात? सक्रामेंत जोडटाना देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद मागोंक कितलीं जाणां आसात? नांत. मिजून 10-25 जाणां, थोडी बडी 50 पाद्र्या बसतात, 25 लोक असतात. कोणी ना मटवांत बरोन हॉलांत मोर्न लोक कशें वेडिंग मार्च, कशें डॅन्स न्ही गे, कशें वतें शांपेन लावन सी सोडचें, परतून ता शांपेन वतून भलायकी मागची, सोरो पिवन भलायकी मागची, वायन पिवन भलायकी मागची. खंय म्हणी आगे संवसारांत कोणें केली रिवाज? ही रिवाज आमच्या मलगड्यांची न्ही. आमच्या मलगड्याची रिवाज पानपड उदक दिवचें, उदक आनी गोड दिवचें न्ही. बुकेल्ल्यांक कांय इल्लेशें गठाय मेळच्या खातीर गोड, तानेल्ल्यांक कांय थंडाय मेळच्या खातीर उदक दिताले. गोड आनी उदक, पानपड उदक दिताले. आतां शांपेन हालोवचें, तें वचचें आनी भलायकी मागची. कितें रिवाज्यो आमच्यो? मनशांनी केल्ल्यो रिवाज्यो. देवान दिल्ले उपादेर सोण सोडल्यात, मनशांनी केल्ल्यो पट्टू रिवाज्यो धरल्यात आनी त्या रिवाजे खातीर रिवाजा फाटल्यान धांवता आमी, रिवाजा फाटल्यान धांवता. न्हीज कितें आसा तें आमकां नाका म्हज्या मोगाचें बळ. तसल्ल्यांक सोमी म्हणटा खपठी तुमी, खपठी. मनशांचो वेळ पाड करतात, मनशाचें जिवीत पाड करतात, मनशाचें गौरव पाड करतात. मनशांचो मोग तुमी करनात. फकत रिवाजी खातीर, फकत आपणाच्या फायद्या खातीर जे येतल्यांक जेजू खंडन करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून कित्याक हें सगळें घडलें? कित्याक हें सगळें घडलें? जेजू उलोवंक हें कारण कितें? कारण कितें? हे शास्त्रीय आनी फरिजीव आपूण भाग्यवंत म्हूण चिंताले, आपूण भाग्यवंत, आपूण व्हड म्हूण चिंताले ते हे शास्त्रीय आनी फरिजीव. आपूण पातक करिना, ना खाऊंगा ना काने दूंगा, हांव खावचो ना एरांकी खावंक दिवचो ना म्हूण चिंताले शास्त्री फरिजीव. तांणी केल्लेंय कळनातलें, तांणी खवयल्लेंय कळनातलें. कसले मनीस ते समजलें गी? कपटी ते, कपटी. तांकां पळयतना जेजू राग येतालो. आनी ते कितें करताले हे शास्त्री फरिजीव थोडे सुदैव? घडये घडये हात धुवचें, कळ्ळें गे? आनी पेंटे सल्लाक गेल्ले वेळार, भायर गेल्ले वेळार येवचें न्हांवचें. कोरोना येयल्या उपरांत आमकां कांय संवय जाल्या तीत न्ही गे. कोरोना येयल्या उपरांत तरकारी आपडली, हात धुलें न्ही गे. कांय भायर गेल्या, आयलें वस्तूर कान उडयलें, परतून न्हाल्या न्ही गे. ते दाळ कोरोना येयल्या वेळार तशें जालें न्ही गे. हो कोलें बे घडये घडये न्हांवचें, घडये घडये हात धुवचें. साबू कितले सेल जाल्यात म्हणना सरकाराचे आंगडीन, मस्त साबू, सॅनिटायज घालचें. अशेंत कोरोना येवचे फुडें शास्त्रीय फरिजीवान जुदेवाचे थोडे रिती. आयदनां घासचीं, रेंव घालून घालचीं, मागीर साबिना घालून घासचीं, मागीर काय मेळटा ताका आतां गोबर घालून घासचीं. पुरा घासून बायलान सुबीत भितरल्यान पळयल्यार काळीं 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 काळीं, बायलान बारी बरीं. कळ्ळें? तें नेचर तांचें, तें सायंब. भायर कितले सुबीत ड्रेस घालना, कितले सुबीत येतात म्हणना. न्हायनासतना कितले 1 म्हयनो जाल्लो. थोडे आसात नांव गुत्त न्हायनात, माथ्यार जावन ती आंगार नांव जावंक जायनात. कळ्ळें गे? बरें वस्तू घालतात, सेंट मारतात, सेंटाचो मात घम्म. एका लिफ्टा भितर गेल्यार सगळे लिफ्ट सगळो दीस तेंत बरोबर. भायल्यान सोबीत, भितरल्यान बदल्या कुसाडाय. जेजू मनशाच्या कुडीच्या विशयान जावं दी, मनशाच्या जिविताच्या विशयान उलयना. तो म्हणटा तुमची काळजां कपटपणान, मेळेपणान, पजदेपणान, अनितीन, अन्यायान, लुटान भरल्यांत तुमी तेंत चिंतात. कोणाक लुटचें, कोणाक अन्याय करचो, कोणाक वायट करचें, कोणाक तशें करचें, अंतमतीन तुमी चिंतात. काळजान द्वेश, राग, हगे. मांयक पळयतना सुनेक जायना, सुनेक पळयतना मांयक जायना, पुताक पळयल्यार बापायक जायना, बापायक पळयल्यार पुता जायना, आवय पळयल्यार दुवेक जायना, दुवेक पळयल्यार आवय. अशें चिंता दवरून तुमी चियेतात आनी सगळीं तुमी इगर्जेक येतात, देवाळाक येतात आनी देवाची स्तुती करतात. कळ्ळें? एक पटी अशें घडलें की एका इगर्जेंत एकाच वाड्याक देवस्तुती आसतना शेजारच्यांक वाचप, पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप. कळ्ळें गे? कळ्ळें गे?
तांची केज कोर्टांत मस्त आसा, कोर्टांत केजी आसात, उलयनात, झगडटात आनी आयतारा देवस्तुती आसा. कळ्ळें गे? शनवारा आमचे कांडवाटे झगडे, कांडवाटे झगडे, पुलीस कंप्लेंट वचून स्टेशनां वचून पुरा. आयतारा सकाळी मिसाक. कळ्ळें गे? एकली मुखल्यान एकली फाटल्यान. कशें येवचें, कशें नमस्कार करचो, सांगाता बसचें, वाचचें आनी फाटीं येवचें. पळयतना कितले भुरगीं आसात आमची तिचे न्ही गे. मिसालेंच जाल्लें, ती दिशीन ही शीन परतून झगडें. कितें फायदो? तुवें वासप वाचून, तुवें मिसाक येवन, तुवें अल्तर सोडून देवाची स्तुती करन, त्या तुज्या तोंडांत, त्या तुज्या जिबेंत, त्या तुज्या ओंठांनी देवाचें उतर परगट करन, देवाची स्तुती करन, कितें फायदो? कपटी न्हू, कपटी. व्यर्थ तुमी म्हजें भजन करचें, व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतर. कितले पटी आमी घरांत झगडटा, कितले पटी वायट उलयता, कितले पटी पॉजिटीव उलयता, कितले पटी गाळी दिता, कितले पटी खबरो करता, कितले पटी हेरांचो मान काडटा, नाका जाल्लें उलयता, गडपां करता, कितले पटी ह्या जिबेंत, ह्या तोंडांत. आनी सांजेचें बसून आमी तेर्स म्हणटा, देवाचें उतर वाचता, आमच्या बापा म्हणटा, नामार मरयो म्हणटा, देवाचें उतर वाचता, देवाची स्तुती करता. पळया कित्याक? देखून जेजू म्हणटा व्यर्थ तुमी म्हजें भजन करचें करनाकात. कित्याक? तें म्हजें म्हाका आयकना, बिलकूल आयकना. कित्याक म्हळ्यार तुमचें काळीज म्हजे तोन मस्त पयस आसा. व्यर्थ तुमी म्हजें भजन करचें. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां जायत्या जाणांक आज मागलेलें फावो जायना. कित्याक? ह्या जिबेन देवाची स्तुती करता, ह्या दिबेन आमी नाका जाल्लें करता. देखून जेजू म्हणटा मनशा भितर वेता तें मनशाक हेदिंगच मेळयना, मनशाच्या तोंडान तोंड भायर सरता तें मनशाक मेळयता, मनशाक मेळयता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी मतीन दवरया, आमी मतीन दवरया. थोड्यान म्हणचें आसा आडनातलेली जीब पादर कशी गुंता म्हूण. आडनातलेली जीब कशी गुंता वय, पूण ताका कंट्रोल करी येत गे आमी. कंट्रोल करी येत गी ना. तुज्या दांता भितर कांय शिरकलें जाल्यार घडी घडी जीब थंय येता न्ही गे. ती काडूंक येता गी ना. ती काण्णांतली बरी वरोंक जाता. जीब तुवें सांगली बरी आयकता. भायर गेलो म्हळ्यार भायर घालता, भितर वडून भितर येता. भायर उदकेन रावता. आमी म्हणूंक जायना आडनातली जीब कशी गुंता वय, पूण ताचे वयर कंट्रोल तुका आसा. देखून सांजाको म्हणटा जीब एक किटाळ, सगळो संवसार उलपोवंक शकता. जीब सगळें नाश करूंक शकता. जीब सगळें बाचाव करूंक शकता. देखून आमच्या जिबेर सत्राय आसा जाय. ही पवित्र आमी सांबाळी जाय. ह्या जिबेन तावन, ह्या ओंठान तावन देवाची स्तुती भायर जाय, देवाची उतर भायर जाय. पवित्र काळसान आनी मनान आमी मागणी उबारी जाय, देवाची स्तुती करी जाय. तवळ मात्र आमकां मागलेलें फावो जाता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशांच्यो रिती रिवाज्यो मनशां फाटल्यान उलोवचें, तोंडा पुरतें उलोवचें, हें पुरो आमी आमच्या फायद्या खातीर करता. पूण देवाचें उतर आमच्या फायद्या खातीर न्ही, पेल्याच्या फायद्या खातीर, आमच्या फायद्या खातीर, आमच्या आत्मीय बरेपणा खातीर, सासणाच्या जिविता खातीर आमकां आसा. आनी त्या देवाच्या उतरा समोर करूं, देवाची स्तुती करूंक आसा आमकां आपोवणें दिताना. जमगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतराकाल एक पवित्र जिवीत जिवन, ह्या पवित्र जिवितांत देवाची स्तुती करूंक, खऱ्या काळजा मनान देवाची स्तुती करूंक देवाचो आदार मागया. अखेर करचे फुडें एकलो मनीस एकलो शेतकारी आसलो. ताका मस्त गोरवां आसलीं. गोरवां आसता आसतना तो सकाळीं 4 वरां उठ्ठालो. 4 वरां उठोन तो ताचें गोट्यांत शेण काडचें, ताचें सगळें काम करचें, दूद काडचें. उपरांत ताच्या ओमिनी गाडयेर दूद दवरून ताणें दिप्याक दिवंक वचचें. आनी दिप्याक दिवन तो दूद व्हरता आसतना ताचे लागीं मागण्याची कटतील आसताली. तो मुखार स्टायरिंगा लागीं दवरलो. ती कटतील वाचून मागणें करना तो डायरेक्ट वेतालो, दूद दिवन फाटीं येतालो. हर एक दीस ताचें तशेंच. पूण एक दीस ताका न्हीद पडली अशी की 5:30 वरां म्हणसर जाग जावना. एकूच पटी जाग जाता वरां 6 जाल्यांत. 7 वरां भितर दूद दिजें. धडपडता आनी वेगळी वेगळी शेण काडटा, वेगळी गोटो धुता, दूद काडटा, रापा गाडयेचेर दवरता आनी गाडी कोणाक धांवता.
सात उतरल्यान वरां डैरी बंद जाली म्हूण ताणें चिंतलें वरां सात उतरल्यान मागण्याची कटती सोदता मागण्याची कटतली ना ताका मांडून जाता खालें करचें गोतू ना देखून तो म्हणटा देवा म्हजी बिरमत पाव आज हांव कळीत नासतना लेट उठलो म्हजी बिरमत पाव मागण्याची कटतली ना म्हजी बिरमत पाव डायरी उक्ती आसें कर वरां 7:30 उतरलीं आनी वता आसतना डायरी उक्ती आसली अशें दूद पुरा काण गेलें वचून तो फाटीं भायर सरलो आनी तो व्हड देव ताका दिश्टी पडलो खंय बाबा फाटल्या 25 वर्सांत हांव हें काम तूं करना साय 25 वर्सांत हांव त्या करतिरेंतलें मागणें तूं म्हणून आसाय पूण एकच एक दीस तें मागणें म्हाका पावुल्लें ना आज मात्र तुजें मागणें म्हाका पावलां कित्याक म्हळ्यार आज तुवें मागलेलें मागणें खऱ्या काळजान मागलेलें मागणें खऱ्या मनान मागलेलें मागणें हय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे फावटी आमी मागूंक आसा म्हूण मात मागचें तेर्स म्हणूंक आसा म्हूण मात म्हणसो मिसा वचोंक आसा म्हूण मात म्हणचें आमी म्हूण मात्र करचें आमची कुडे कडेन आत्मये कडेन मोने कडेन जाता ती मागणी देवा पावनांत खऱ्या काळजान मनान कुणीदात्म्यान आमी मागता तेन्ना देवाक तें पावो जाता म्हणलें देवाक तें पावता म्हणलें आनी देवा तान आमकां बेसांवां लाभता म्हणलें सत हांगासर आमी जाणा जावूं जाय असलें जिवी जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. गीत नंबर C हत्तोंबತ್ತು 114 पेज नंबर 114. सर्वेस्परस्ता उदारपणा दिला तो सस्ताच्या सस्ना देवा जाय तुका मी आज भेटयता ओपून घे सर्व समचे तुका मी समर्पिता सर्वेस्परस्ता उदारपणा मुंडो गोवासो आणि वायंदा कासो काणी किरकोळ तरी गुरतो मोगासो हरगाम बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता ओपून घे सर्व समचे तुका मी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्यानी तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागाती तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमची नक्की पवित्र देवा सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवंत जुतात देव ह्या तुज्या धर्मदूतान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी आतां तुका भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उरपानी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो तुझे पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादी तिरांनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता.
पवित दरबाराचो सर्वेश पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंचरगी तुका जय उंचरगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उंचरगी तुका जय उंचरगी तुका जय. आम्ही दिंबी गेल्या भावानो बहिणीनो बहु पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता उंडाने वायन असलें जेजूचे मास आनी रगसान बदलची घडी ह्या घडी पवित्रत्म्याची घडी ह्या पवित्रत्म्याची घडी ह्या पवित्रत्म्याची कृपा मागे आमचे जिवीत सदांच समेच्या मोगान भरलेलें पवित्र ओंठान पवित्र काळजान पवित्र मनान आनी कुडीन समेचें भजन करूंक जाय अशी कृपे देणी जेजूच्या कुडी रक्तांतल्यान मागून घेवया. बाबा करोस तो पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कस्त मारान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सोंगूट परगटुया सम्या जेजू आमी होऊंडो काता आनी हे कालसिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वोवकली निकून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पौल आमचे गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी गती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दये कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरी देवाच्या माया संगती तिचो पती बागे वंजूचे बागे वंदता बागे वजूतात देवानी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबरी ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणी भक्तीन सांगाता मागता आसतना विशेष करून सिरिया आनी टर्कीच्या लोकां पासून मागे पिरांकुळ बीन कंपनी जावन हजारांनी हजारां लोक थंयसर मरण पावला कस्तार आसा. आणखी जायतो लोक त्या मातयेच्या ह्या बिल्डिंगाच्या पोंदा आसा. सरस्वती देव तांकां आदार दिवं दी. विविध राष्ट्रांचे लोक थंय वचून राष्ट्रांत तांकां कुमक करून दित म्हूण आमी मागून देवाचो आदार आनी कृपा समेन शिकलेल्या मागण्या मुखार जोडून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां चितांव तशें आमची पदकां बोगोस नेमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वैटांतल्या आमकां निवार
सर्विस्परा सर्व वाईटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशनांतली आमकां निवार देखुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्यार सोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीतेन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माय मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिबे गेल्या हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली मेळ्या वंटांनी न्ही बगार पवित्र वंटांनी पवित्र जिबेन पवित्र तोंडान सगळ्या काळ जमानान आनी सक्तेन सर्वेस्पराची स्तुती करूं सर्वेस्परा उलो मारूं सगळ्या सर्वेस्परातय आमची मागणी उबारूंक उलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या कांय सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली सोमिया तुका सेवक तेका येण्याक तुझ्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता जीवो बुंडो तू जीवित दिवचो जीवित आमचे तू नंदन करचो सासी सुका वरून पावचो सासणी सुका पावचो सोमिया तुका सेवकत येता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता सोम्या सदा तू आमकां पोसता नितळ उदकां तू दादोस करता पांचव्या सरोवाक व्हरून पायताय जिणी सुफळ करता सोम्या तुका सेवकत येता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता काळजांत आयिल्ल्या सुमया जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान आमच्या काळ संतोयला आमची ती राव सोम्या सर्व वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार तुवें गेल्ले सर बरेपणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता
अर्गां तुका सुमियां जेजू अर्गां तुका सुमियां अर्गां तुका सुमियां जेजू अर्गां तुका पगळप तुका सुमियां जेजू पगळप तुका सर्व इटंते विघ्नांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका कुडियेत्म्याची बरी भलायकी फोवो केलेल्या खातीर अर्गां तुका कालचे दीस सरा पळयन ते विघ्नांतल्या अवघडांतले आमकां सांबाळिल्ल्या खातीर अर्गां तुका मरणादय पिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका कालच्या रातीची बरी न्हीद फोवो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयचो दीस पळोवनचे बाग फोवो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयच्या दिसा हे पूण तळाक येवचे आनी मिसाच्या बलिदानान मांडिली जावचे बाग फोवो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका तुझे उतर आयकून आमची काळ जमानांत दोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका हे पवित्र करिस्त जेवणान आमकां अभिषिक्त केल्ल्या खातीर अर्गां तुका अर्गां तुका सुमियां जेजू अर्गां तुका पगळप तुका सुमियां जेजू आराधान तुका सुमियां जेजू तुका सुमियां अर्गां दिता तुका सुमियां सगळ्या म्हज्या काळजां दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडो भरला व्हडा आनंद अर्गां दिता तुका सुमियां सगळ्या म्हज्या काळजां प्रार्थुया भूमुगाळ देवा आमच्या बापा बगे उजुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नोवेनाची दिसा व संस्कार आमी संभ्रमला तांदूळ घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. बश्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत ह्या पुणतळाक मागता. तुमची ते सवां तुमची राती घेवन ह्या पुणतळा व्हडा भक्तीपणान तुमी येतात. सांजू तूं तात देव तुमच्या खातीर विनंती करता मागलेलें खंडी सुमया मुखांतर तुमकां बेसांवांनी भरता. ह्या संदर्भात तुमकां अभिनंदन पडयता आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां मागून ह्या पुणतळा तुमकां स्वागत करता. एक मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस 9 सक्रामेंटाच्या आराधान 10 वरार कुमसाराचो सक्रामेंत 10:30 वरां मीस 9 सक्रामेंताच्या आराधान 12:30 भक्तिकांक जेवण. हे सगळ्या मंगळाराच्या भक्ती कार्यान तुमकां मोगाचो स्वागत मोगाचें आपोवणें दिता. व्हडा संख्यान ह्या पुणतळाक तुमी येया. सुमयेचीं बेसांवां सांजुदा मुखांतर जोडून घेवंक आनी तुमचें जिवीत संतोश भरीत करूंक तुमकां आपोवणें दिता. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बिंजार केल्लें मीठ तेल उदक कोंता मेथ्यो दुंप भक्तीक वस्तू तशेंच इमाज्यो आसात ह्यो सर्व आमच्या आत्मीय झुजां झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो वस्तू वापरूंक आनी हेचें बरेंपण जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. दैवीक वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस टिपिडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेला ऑफिसान मेळटात. ती वखदां तुमी घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. तुमची मिसां तुमी ऑफिसान दिया. थंयसर घेतात ते सवां ऑफिसान दिवेत. नंतर थंयसर पाठी आसलेल्या पुणतळात तुमी घाला. तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागणी आमी करता. मंगळाराच्या मात्रेनी हप्ते मदीं तुमी येत आसतना फोन करना आयल्या बरें. तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत तुमकां मेळटलो नातल्या गुगलान तुमकां मेळटा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुणतळाची कांय प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदारपणान कुमो करूंक तुमकां आपोवणें दिता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमचे कुशेचें दान तुमी दिवयेत. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जुबल्यो कुमगार बर्थडे एनिवर्सरी आसतना ह्या पुणतळा सुगडास करा. जेवणाक कुमो करा. सरभक्तिकां तुमचे खातीर आमी मागता. आरोग्य केंद्र केंब्राल हांगा तावन BP शुगर टेस्ट करच्याक हांगासर आस्पत्रेचे सिबंदी वर्ग हांगासर आसात. तुमी थंयसर वचून तुमची शुगर BP इत्यादी तुमी टेस्ट करयेत आनी ताका तुमकां थंयसर वखद दितात. हे ಸಂದರ್ಭಾರ ತಾಂಚೋ ಮನಪೂರ್ವಕ ಉಪಕಾರ ಬಾವುಡ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕೊಡುವ ಸೇವೆಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಮಯಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. हेचे दिसा जेवून आमकां कुमो केल्या देवतीन कॅथरीन लोबोच्या आत्म्याक पयल्या वर्साच्या उगडासाक फातिमा क्रास्टा किन्नीगोडी कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन मागीर मनाची वास स्वीकार करची. गॉडविन डिसोज आनी कुटुंब पवित्र काळजावडो अनिता फेर्नांडीस संपिगे संतन जे फेर्नांडीस किन्नीगोडी एंड्री अब्रेव किन्नीगोडी स्नीता डी अल्मेटा किरें अनिशा रोड्रिगेस किरें जूड रेगो जल्मदी संदर्भी आत्तूरू कारकोड अविता शिकवेरा वेलंका निवाडो हे सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादा तांचेर तांच्या सगळ्या वावराचेर कुटुंबाचेर मागता. आयच्या दिसा जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा कुरकारन सर वाड्याकारांचेर आनी तांकां कुमो केल्ल्या हर एकल्यांचेर ते भरपूर आशिर्वादा मागता. तुमकांय देव बरें करूं. कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन मनाची वास स्वीकार करची. नव्यानाक आमी दिंबी घालया आयते जावया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पॉपिनी नैसर्गिक समसमो घालपाक आमचे मागणे आयकता. बघे उजवता देव सरकार सांज तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेंत सोन आमचे पासत विनंती करता. सांज उता देव अरे सांज भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माई आमचे मजतींचे जो आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मरिफात आम्ही सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणे सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे बेडयता. तुका निधन दुजवता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता. बघे वता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात येतू दाखोवच्या बरी मोगा खातीर आमी तुका तीन वचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर गुलाब लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या बावर्त उदेशी तूं आतां करूस आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवा सोनी पेल्या सकरो मोग वाडय. आतां आमी बघे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादू बारजे करचो आनी यात्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हण आमी वरवसता. ही तुज्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पतीने आमी तुजे थंय दवरता. तुका सांग महिमा मान गळाप सदां सर्वता आमेन. सांज उता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजूचो सैरो आनी दंदूज आसलेल्या बागे वचूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सोडून दर सोमवार मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्ताक दिसचो बांद तुवें स्थिर केलोय. परिस्कर अडचणी निसंपण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या सो तूं खेरीत शिरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोवसून म्हजें घर जावन तुज्या पुनशता पाची नेन आयलां. देखून बसया मग बाबणीनो जायतीं ते सवां तुमी निरंतर घालून आसात. हे संदर्भार आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. तुमची ते सवांग असर घालतात वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर पोस्टा मुखार तुमी धाडटात आनी आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. आज ही जायतीं जाणां ते सवां तुमी घाल्यांत ही ते सगळे प्रिय आसात. 6 जाणां बरी भलायकी फोव जावंक 8 जाणां कुटुंबां शांत समाधान फोव जावंक 18 जाणां पाटीची पेंगटाची गूण जावंक 2 जाणां गोव बायलां मदलो मनस्तापूण जावंक एकल्याचें मादक द्रव्यां वळख जाल्ल्याक सुटका मेळोवंक 10 जाणां बऱ्या सेरिकेचें देणें फोव जावचे खातीर एकल्याक प्रत्येक ते सवां पासत मागोवंक विनंती केल्या. 27 जाणां बरें काम आनी विजा फोव जावच्या पासत एकल्याच्या गोमटेची सिरेची तकलेची दुखून जावच्या खातीर एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुखूनी जावच्या खातीर 1 जाणांची तकली पटापट मायग्रेन गूण जावच्या खातीर एकल्याची गॅस्ट्रीक ती पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावच्या खातीर एका उदरप्रयाच्या वैक भूक जिरवण कुडीची बरी भलायकी आनी सकत फोव जावच्या खातीर एका कुटुंबांत बाबा आनी माया मोगान शिवंक एकल्या नामाल पियें संडून
प्रती रितीन ताचें जिवीत रुता करूंक आदार करपा फोव जावचे खातीर एका कुटुंबाच्या दोगा सन्यांक UK वचूंक ट्राय करून आसात तांकां UKची विजा फोव जावचे पसूत एकल्यान दितांक म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवचे पसूत एकल्यान धरलेले सगळे जगाचें काम शबीतन पंथा पावचे पसूत 27 जाणां बरें काम फोव जावचे पसूत 15 जाणां शिकून बरी मोत फोव जावचे पसूत एकल्या PUCच्या चले भुरग्याक शिकोवंक उगडास सकत गिन्यान चिरुकाय फोव जावंक व तेजे सगळे स्ट्रेस पयस सरोवंक MBBS शिकतल्या एका भुरग्याक ताका शिकोवंक बरी मोत उडास सकत बरी करून फोव करून येवंकाची सगळी परीक्षा ते बऱ्यान फूड करून पास जावच्या ते सवा पसूत तेका जाणां रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक तेका जाणां MBBS CA MBBS एग्जाम बरें करून पास जावच्याक तेका जाणां CA एग्जाम बऱ्या तरेन पास जावच्या खातीर 6 जाणां शील्ड कुंकली तकली पडापड गूण जावच्या खातीर एकले दोळे ऑपरेशन सक्सेस जावन बरी दिश्ट मेळच्या खातीर 6 जाणां BP आनी शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर एकल्याक मासीक स्राव सारको जावच्या खातीर तेका जाणांची दुश्ट शक्ती वायट शक्ती सगळी निवारण वेच्या खातीर 6 जाणांचे रोड्याचे जाग्याचे समस्या परिहार जावच्या खातीर 7 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फोव जावचे खातीर 9 जाणांक रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर एकल्याच्या स्त्रियेच्या लिव्हरान तशें पित्तकोशन आशिल्लें फातर ते बेगीस ते वेच्या खातीर आनी भलायकी फोव जावच्या खातीर एकल्या युरोपांत बरें काम मेळचे पसूत 5 जाणांक एकले 5 जाणांचो व्यापार बऱ्यान जावंक तेका जाणांचे बरें सांबाळ तेका जाणां बरो सांबाळ फोव जावंक एकल्याची सर्जरी बऱ्यान जावंक 6 जाणांचे केसींत जीक मेळच्या पसूत एकल्या मारे कार्पेट येतावन सुटका मेळच्या पसूत 8 जाणांक नव्या घराचें काम शबीत्यान पंथा पावचे पसूत विल्बट म्हणलो 15 वर्सांचो भुरगो कुवेटांत ब्लड कॅन्सर जावन वळख जावन कश्टून आसा लास्ट स्टेजीर आसा ताका संपूर्ण रितीन बरी भलायकी फोव जावचे पसूत मागो विनंती केल्या तांचे सांगात आमची इरादे गुंतया आमची ते सवा गुंतया जे कोणा मागतान बसयला सुगडो आसकाडया तांचे पसूत आमा हर एकल्यां पसूत चड पिडेस्तां पसूत कश्ट तेल्यां पसूत विविध ते सवा घेवन आयलेल्या पसूत आमी मागया हातो बारया सुरेस्परा देवाची निरंतर स्तुती आमी करया हर गान तुका सुमियान जेजू हर गान तुका सुमियान जेजू ओगलाब तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 हर गान जेजू ओगलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 मगळ सुमिया सांजूता देव मुखार उबारिल्ली मागणी तुका भेटोवन दिता आमच्या मागण्या कान दी आमच्या मागणेचो आवाज तुका पळोवन दी खऱ्या कळसन खऱ्या मनान खऱ्या भक्तीपणान मागलेली मागणी तुका फोवोवन दी सर्वेस्परा मागलेले सगळे फोवो कर भुरग्यांक बरी भलायकी बेसंवादार फोवो कर पिडेस्तांक गुण कर उदेक समाधान दे सैतली लाभलेले मागलेली सगळी उबारलेली मागणी सगळी जारी करून आमकां आशिर्वाद आनी बरसोमिया तुका जा महिमा तुका जा वरादार ओगलाप हालेलुया 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 नव्यानाच्या मागण्या दर्शया म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो बाबार दळो बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तुझ्या पुस्तली पदवेन पयस उंडाय येवत्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडाय तावन तूं गोलो मारता आशा सणलेल्या बरोसो तुमची करी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे गोटे म्हज्या काळजाची कोर्स नांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पसी नवा दिगीत तूं म्हाका मोगा अनाथ आसूं सुदारसन वर वडापातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमयांचे तुजें महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन घडी भर दोळे धांपया आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया सांजूता देव मारी फलाबलेल्या बरेपणाचो आमी उपकार ववडया सर्वेस्परा देवा अर्गां दिवया ते इतले बरेपण ताच्या ताणें आमच्या सांजूता मारी आमच्या जिवितांत जालां हांगासर आयिल्ले भक्तीक हांगा ती निरंतर तो विनंती करून आसा आनी जेजूची भरपूर आशिर्वादां मेळचे बरी करून आसा दोगा जाणांच्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासून दोगा जाणां काजाराचें जिवीत जिवंक बरी संगातीन फावो जाल्ल्या पासून एकल्याचे एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार कांय चड अनाहूत नासतना बचाव केल्ल्या पासून एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासून तेका जाणां पयल्या वेळार राखून व्हेल्ल्या पासून तेका जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून एकल्याचो मासीक स्राव सारको जाल्ल्या पासून तेका जाणां
बरी सैरीक फावो जाल्ल्या पासून दोगां जाणां भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या पासून एकले अलर्जी ती गूण जाल्ल्या पासून एकल्यान हट्ट जिद्द करचें समस्या रावल्ल्या पासून एकले गुमटेची शिरीची तकलेची दुगूण जाल्ल्या पासून एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीची बरीशी दुगुणी जाल्ल्या पासून एकल्या उतर प्रायाच्या वेळी बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून ह्या कुटुंबान बाबा आनी माया मुखान शिवंक आदार दिल्ल्या पासून एकल्याची रीण फारीक करून कुरपा दिल्ल्या पासून एकल्याची धरलें काम सुबेज त्यान पंथा पावलेल्या पासून तशेंच 20 आनी 7 जाणांनी मागलो लोपकार मेळ्ळेल्या पासून अर्घां दिल्यान तांचे खातीर आमचे खातीर विशेश करून आमकां मेळ्ळेल्या सर बरेपणा खातीर आमी धन्य देवाक अर्घां दिवया आमच्या तो बारया अर्घां तुका सुमयान जेजू अर्घां तुका सुमयान जेजू ओगळाप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू ओगळाप तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 मोगळा समया सांदूता त्या मुखांतर उबारिल्ली मागणी ऐकून आमकां बेसवांनी बरयल्ल्या पासून मागलेले सगळे फावो केल्ल्या पासून बरी भलायकी समाधान संतोष दिल्ल्या पासून सर जैतला पयलेल्या पासून आमची कामां वेळार करूंक कुरपा आदार दिल्ल्या पासून पिडे शिड्यांतले राखून वेल्ल्या पासून अवघांतले लागून वेल्ल्या पासून बई कंपनीतले लागून वेल्ल्या पासून अर्घां दिता हांव समया अर्घां तुका उगलाप तुका आराधन तुका हालेलुया 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 आमचे विनवणी आमचे ते सवा समया मुखार आमी उबारतना विविध गरजां खातीर आमी मागया मोगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भोंवडा पासून देवा लागीं विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निबार आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा पिडेस जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कस टळू कर आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा पिडेस तांची सेवा करचे समर्पीत जाल्ल्या धाकट्या नर्सां सेवकांक पाव आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा सकळ पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा तुझ्या मनेरे हात दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमची प्रार्थना सर्गीच्या बापायची दिसा आमी आयकली आमच्या भाव भयणीची सत्य समाचारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष समाधान फोवो करी आयक आमची प्रार्थना सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर्व ते तुज्यारी कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत फोवो ते काम नासतना तुमच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट करी तांकां बरें काम फावो कर तांची कुटुंबां जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना देळ बापा फावतीची न्ही संगातीन मेळनासतना कुस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जेवणचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ले सर कासरी जोड्याची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना आज पुंतळाच्या विशेष सर्व दानी खातीर मागता आसतना तांच्या दानाचो वावटीचो फळ तेच मापान तांकां फाटी मेळो कर तांच्या जिवितांत समृद्धी संतोष समाधान फोव जायचें कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना टर्कीन आनी सिरियान जाल्ल्या बई कंपन्या वरवीं कसते दिल्या सर लोकां खातीर मागता तांकां उदंड तें तुज्या बेसांवांनी बर ती दूख सोसून व्हरून करपा दी विविध मनशां मुखांतर तांकां आदार करपा मेळो अशें कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना मुरये पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमार आनी एका कुळदीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मेलो मारताव आमी बदे सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसताव आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव तर तूं आमचे शिके ते तुजे काकूळ जोडे आमचेर परती आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे कुशीचें स्नेह पळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी दुलभ ओंकार मरये मोगाळ भाव भयणीनो पिडेस्त आमच्या भाव भयणी पासून विशेष करून आमी मागया त्रिंदातीची मजत मागून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदे देरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे क्लेस पुता कित्याक तुवें आमचे स्कद मनशां सैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बसवण दारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतेच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साकरणे जे दयाळ दिसत घाल तुवें रसल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवच्यो बरीत कर अशें पातकान नितळ जावन पिडेशणींतलें गूण जावन बेगीनस्तानी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
सुमेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी सर्वेस पो तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसो प्रार्थूया भोव दयाळ स्मिया भवत्तच्या बुजवणदारा तुझी मेद नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कुस्तू ज्या तुझ्या भुरग्यां तांचे राखण बुडवे सदां समाधानान सांबाळून देत एकामेका सुख समजुनी मनवैत पयस करून एकामेका काळजातून बगसून शिवून तांकां तूं आदार दे आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरें जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांचे सांगाता राव तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदांच तुका अर्घ दिवन दित जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस पो तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां माईक पासान आनी काकुळतीन वागून दुलोबाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां थीम देवाचो एकलोच पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला तो आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तोरण तुमकां वाठोरूं तुमच्या फाटल्यान तोरण तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सांग उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वायट भस्म उडो आनी तुमची जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे वडवकार थोडी मिनटांभर सक्रामेंताचें आराधन करया आमची सगळी मागणी आमची पिडा शिडा आमचे कस्ता कांत बेजाराय सुमी मुखार दवरया सुमी आमकां सुटका दिता सुडवण दिता बाचावी दिता बेसांवांनी भरता आपडटा आनी गुण करता हे सुमयाक आमचें समर्पण करून आराधन करून ही गीत आमी गावया आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधके आराध्य गे अभिजात की अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना करुणसागरा तिरमोती सदोरियो तूं ककुळतीचो सगर तूं मोगाचें भंडार तूं तुजे लगे आयलेल्याक तूं बक्षिताय ताका वेंगून धरताय ताका बेसांवांनी भरताय कुमकेचो आदार दिताय पिड्या शिड्या गुण करताय तुका जावं आराधन सुमया तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती तुका जावं गळाप महिमा दीप्तियुनी नागी है ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ Alleluia, alleluia,
शदल बल बलंदललय Alleluia, Alleluia. अर्कांचे चोकलापचे जोरादान जेजू हालेलुया हालेलुया Alleluia, Alleluia. हालेलुया 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 शदल बल बलंदलला Alleluia, हला 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 येसवी येसवींद्री येसवीराधन येसवी हालेलुया 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 हाथ बारियां हालेलुया 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 हर गांजे जोगडाबजे जोरादानजे जो वंदनजे जो हालेलुया 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 Alleluia. Ergan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu. Haleluya, 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 haleluya. Usyam. Mungkin sebuah nopo ini no. देवाचे उतर म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत आयच्या पयले वचपांत तो दीस विशय वसो तो दीस आशिर्वाद असो तो दीस बेसव असो ह्या दिसा सुरेस्पराची स्तुती तुमी करूंक जाय कीर्तन 117 म्हणटा तुमी सर्व जनांगानो पृथ्वीच्या सर लोकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो वरतो देव ताचें नाम पवित्र ताचो मोग ससनाक बाळटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हातुबान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुरेस्पराची स्तुती करूंक आमकां पोणे आसा आमी स्तुती करता गी सुरेस्पराची करता गी ना सुरेस्पराची स्तुती करता गी ना कोण निवले ना पळ्या किद्द व्हडल्यान आवाज हेजे गोते हां सुरेश स्तुती करता गी ना हाथ बांध करता गी ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कितली जाणां दिस पडते स्तुती करता सुरेस्पराची दिस पडते सुरेस्पर स्तुती करतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आम बरी तेर्स न्ही सोडनो आम बरी तेर सोडनो सुरेस्पराची स्तुती कळ्ळें कीर्तन वाचचें कळ्ळें कीर्तन वाचचें आनी अर्सूंची स्तुती करची गायन आसात न्ही हरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन सदांनी सोम्या ही तुजें गाता जिनी सर मोजी कितली बरी कांतार आसात न्ही हां हरसून गावया न्ही ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ पापीगे इंपाद नाम कितली बरी बरी कांतारां आसात स्तुती करची करतात की तुमी कितली जाणां करतात दिसपट तें आमोरी तेर सोडून हर एक दिसा एक 15 मिनटां म्हणी सुरेस्पराची स्तुती करीसे आमोरी तेर्स म्हळ्यार पावना आमोरी तेर्स सांगाता एक कीर्तन वाचून कीर्तन आसात हांगासर सुरेस्पराची स्तुती करची कीर्तन आसात ते कीर्तन वाचचें एक साहजल्लें गीत गावचें परतू आनी एक कीर्तन गावचें आनी एक गीत गावचें आनी एक कीर्तन गावचें आनी एक वाचचें आनी गीत अशें 3 कीर्तनां 3 गितां गावन सुरेस्पराची स्तुती आमी करूंक जाय तो अर्दो घंटो वेता कळ्ळें अर्दो घंटो त्या मागण्यान मेळचो प्रतिफळ उरल्या मागण्यान मेळना कळ्ळें गी आमी कांबळान रेडे दवंडयल्ले बरी नामान बरी आमचे बापा म्हणून दवणून दवणून तेर्स म्हणटा जाल्यार तांतूं कांय चड प्रतिफळ ना देवाचें उतर वाचून
स्तुती करून आमी गावन गावन आमी मागणें म्हणटा जाल्यार ताका चड प्रतिफळ आसा. कळ्ळें की आमच्या मलगड्यांनी आमकां रिवाज शिकयल्या आंबोरी म्हणून तेच म्हणून मलगड्यांनी न्ही गे पाप तांकां तेंताले दुसरें कांय नासलें. तांकां देवाचें उतर आहलें त्या झाडा आसलें मलगड्यांक देवाचें उतर आसलें नासलें लातीन भाशेन आसलें आमच्या भाशेन नासलें. तांकां वाचया म्हळ्यार पवित्र पुस्तक नातुलो तांचे लागीं देखून ते आंबोरी म्हणटालीं तेर्स म्हणटालीं. आमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा देवाचें उतर आसा. ह्या पवित्र पुस्तका मारिफत आसा आमच्या काळजांत आसा आमच्या मोबायलांत आसा न्ही कश्ट नात आमकां. पूण आमी हें बगलेक दवरलां तें आमकां नाका. मलगड्यांनी धरली ती रिवाज धरल्या ती सकाळच म्हणटालीं आमी दवंडयता म्हण टक 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 आंबोरी जाली. थोडी बाथरुमान नाताना आंबोरी थोडी भायर थोडी कुदनांत. वंटांची स्तुती देवाक मानवना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. काळजाची स्तुती देवाक मानवता. देखून तुमी एक घडी बोर फाटी वचा लायफाक आमी कशें तुमी मागणी करतात कशें देवाची स्तुती तुमच्या घरांनी आलतारी मुखार करतात उडास काडा आस्तावनी निचोव करा. एक कीर्तन वाचून गुत्ता आसली स्तुतीची गायनां करून अर्दो घंटो देवाची स्तुती हांव करतलें म्हणलें. आंबोरी तेर्स आसूं दी ताचे सांगाता हें आमी करूंक जाय. 24 वरांत 15 मिनटां आंबोरी तेर्सा वयतीत जाल्यार अर्दो घंटो हाका दिलो जाल्यार 1 घंटो सुरेस्पराक तुमी दवरलो जाल्यार 23 घंटे 23 अवर्स तुमकां दवरा. म्हज्या मोगाच्या बाबून अशें आमी करूंक जाय. आनी आमची स्तुती करतना खऱ्या मनान खऱ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तीन करूंक जाय. सम्याची स्तुती न्हिदिल्ले बरी जेमोन कैंगी मोत कैंगी कूड कैंगी मोत कैंगी कूड कैंगी कूड कैंगी काळीज दवरन देवाची स्तुती केल्ल्यान कांय फायदो ना. व्यर्थ तांणी म्हजी स्तुती करचें व्यर्थ. पण एवढाच काडा कितले पोटी ह्या तोंडान तोंड गाळी दिल्यात शिराप दिला कितले पोटी देवाची स्तुती केल्या. उबी रावया आमी सुमेच्या मनाक उरिल्ल्या काळजान मनान हें गीत गावया अर्सून गावया तळयो पेटून संतोषान काळजान तावन सुरेस्पराची स्तुती करया. हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया. देवा बापा हर्षण गावया सोम्या हर्षण गावया पवित्रात्म्या हर्षण गावया त्रिएका देवा हर्षण गावया जीवदातारा हर्षण गावया जीवित दिल्या हर्षण गावया कृपेवता हर्षण गावया सस्नाच्या बापा हर्षण गावया आम्ही दैविक उजवाडा हर्षण गावया रायांच्या राया हर्षण गावया सताच्या आत्म्या हर्षण गावया सर्पोद्वेदारा हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया
हर्षून गाव्या आम्ही हर्षून गाव्या हर्षून गाव्या हर्षून गाव्या हर्षून गाव्या आम्ही हर्षून गाव्या हालेलुया हातुबार हालेलुया हालेलुया हातुबार हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 हर गांजे जोगळाप जेजू आराधा जेजू हालेलुया हालेलुया वंदन जेजू शादला बला बला या हर हर जेजू 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 दाविदाच्या पुता आमचे काकुळकर आशीर्वाद हाला हाला हालेलुया हालेलुया हर गांजे जोगळाप जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू अगलाब तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 खुशा मुगाच्या बाबडी नो इकडी बरपळत सुमी आपणे आमी आमच्या जिवितांत सुमयेची स्तुती करूंक वस्तू आमकां अवकाश मेळ्ळा की ना मेळ्ळा की ना मेळटा की ना मेळटा की मेळटा की खंयसर मेळटा खंयसर मेळटा खंयसर मेळटा सगळ्या वेळार मेळटा तुवें सुमयाची स्तुती केदाळ करियेत तुज्या कुडांत करियेत तुज्या रुमांत करियेत तुज्या घराक करियेत तुज्या आल्तारीन करियेत इगर्जेन करियेत खंय सरी करियेत तूं एकलो वॉक करतना करियेत करियेत ना जायतो अवकाश मेळटा सुमयाची स्तुती करच्याक ओत्तू वेळ इत्तू जागो म्हण ना गुड्यार वचून सुमयाची स्तुती करियेत खंयसर तूं आसाय थंय तावन तुवें स्तुती करियेत पूण स्तुती करतना खंयच्या तोंडान स्तुती करूंक जाय खंयच्या ओठांनी स्तुती करूंक जाय हा पवित्र ओंठांनी नितळ जिबेन म्हळ्यार ब्रश करून कोलगेट घेवन घासून नितळ धुवन न्ही नितळ जिबेन गाळी दिवन शिराप दिवन वायट उलोवन पजडें उलोवन नका जाल्लें करून तूं स्तुती करताय तर कितें फायदो कसले कसले पजडी गाळयो दिवन त्या जिबेर कुंभार काण घेवन देवा तुका अर्गां दिता स्तुती करता म्हळ्यार कितें फायदो एक बरें दोळे धांपया आमी आमच्या हृदयाचेर दवरया खंयच्या मनान हांवें सूर्याची स्तुती करा तुमी म्हणटा तशें करतात जाल्यार व्यर्थ तुमी म्हजें भजन करचें व्यर्थ व्यर्थ करनाकात आमी आमचें मोग करतले म्हणटा तूं बऱ्यान उलयता जाल्यार मात्र म्हजे कडेन उलय न्ही गे तूं बऱ्यान उलयताय जाल्यार कडेन बऱ्यान म्हजे कडेन उलयताय जाल्यार मात्र म्हज्या लागीं उलय तूं म्हाका झगडताय गाळी दिताय जाल्यार म्हज्या लागीं उलोवन जेन्ना नाका म्हणटा हांव येना देवी म्हणटा तुज्या पवित्र ओंठान पवित्र जिबेन पवित्र तोंडान म्हजी स्तुती करची जाल्यार मात्र कर नातल्यार म्हजी स्तुती करिनाका तुजें जिवीत व्यर्थ करिनाका म्हणटा देवाचें उतर आमच्या हात हृदयाचे दवरया दोळे धांपया आमी गेल्या पातकाची दूख धरया इसाया म्हणटा हांव एक मेळ्या ओंठाचो मनीस तुजें उतर हांव कशें परगट करूं सुमयाच्या उतरांचो पवित्र इंगळो म्हज्या जिबेर म्हज्या ओंठांचेर सारय सुमया ह्या मुखांतर सगळी म्हजी पातकाची कथां नितळ जातली म्हजे मेळे ओंठ नितळ जातले स्तुती करच्या म्हजी जीब आयती जातली पवित्र जातली
तसलो तुझ्या बोगसणासो तुझ्या काकुलतेसो इंगळो म्हज्या जिबेर सारय सव्या मागा मागा सुम्याचे बोगसणे मागा बोगसणे मागा सुम्याचे आता हांव पाटी येता सुम्या म्हाका काकुळत कर पातकाच्या वाटा म्हज्या पातकाची काकुळत कर म्हाका बक्षीस सुम्या म्हूण मागा सोम्या हांव पाटी येता देवातावन हांव सरपय सोलो आता हांव पाटी येता पदकाच्या कर्णातान पातकाच्या वाटांनी सरगुलो. सरगुलो सुम्या हांव पाटी येता सोम्या हांव पाटी येता घरा येता सुम्या घरा येता घरा येता परतून संडू वेसोना मेळ्या ओटांनी स्तुती करसोना सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझ्या मोगाचे हात उक्ते आसा तुझे मोगाचे सुम्या हांव पाटी येता सोम्या हांव पाटी येता घरा येता सुम्या घरा येता परतून संडू वेसोना मेळ्या ओटांनी स्तुती करसोना सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझ्या मोगाचे हात उक्ते आसा तुझे मोगाचे सुम्या हांव पाठी येता सोम्या हांव पाटी येता मुगळ भाव भयणीनो आमच्या हातात त्याच्या दवर्या दोळ्यात आमच्या आमचे जिवीत आमची कूड आमचे वोंट आमचे काळीज आमचे सगळी जीभ आमचे तोंड सगळी आमची कूड रक्ताचे कणकण हाडाचे सणसण सगळे सुमेच्या पांयतळा समर्पिया आम्ही आमचे इरादे घेऊन हांगासर आयले हांव ते इरादे सुमेच्या पांयतळा समर्पिया जे कोणा मागता बसून हांव आयला सुम्याक समर्पिया त्या व्यक्तीक त्या भुरग्यांक त्या पुता दुयेक त्या इराद्याक सगळी तुमची कूड तुमचे कश्ट कंत बेजाराई सगळे सुम्याच्या पांयतळा समर्पिया सुम्या म्हाका आपड आनी म्हाका गूण कर सुम्या म्हाका आपड म्हाका गूण कर मागा सुम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो 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 सुम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण 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 जातलो सुम्या म्हाका आपड आनी गूण जातलो सुम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो सुम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो सुम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो सर पिड्यांतलें गूण जातलो सर गूण पिड्यांतलें गूण जातलो वायटांतलें गूण जातलो अनवारांतलें म्हाका सुटका मेळटली सुम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो सुम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो सुम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुम्या आपड आनी हांव बरो जातलो सुम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुम्या आपड हांव म्हाका सुटका मेळटली सुम्या म्हाका आपड आनी म्हाका सुटका मेळटली सुम्या म्हाका आपड आनी म्हाका सुटका मेळटली सुम्या म्हाका आपड आनी म्हाका समाधान मेळटलें सुम्या म्हाका आपड आनी म्हाका समाधान मेळटलें सुम्या म्हाका आपड आनी म्हाका समाधान मेळटलें सुम्या म्हाका आपड म्हाका जैत मेळटलें सुम्या म्हाका आपड म्हाका जैत मेळटलें सुम्या म्हाका आपड म्हाका सैत मेळटलें सुम्या म्हाका आपड म्हाका संतोष मेळटलो सुम्या म्हाका आपड आनी म्हाका संतोष मेळटलो सुम्या म्हाका आपड आनी म्हाका संतोष मेळटलो सुम्या म्हाका आपड म्हाका सगळें बरें जातलें सुम्या म्हाका आपड आनी म्हाका सगळें बरें जातलें सुम्या म्हाका आपड आनी म्हाका सगळें बरें जातलें आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू गूण कर जेजू सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू समाधान दी जेजू समाधान दी जेजू बरें काम दी जेजू बरें काम दी जेजू जैत लाभय जेजू जैत लाभय जेजू संतोष दी जेजू संतोष दी जेजू राखून वर जेजू सुटका दी जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू हिल आपड जेजू आपड 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 गुण कर टच 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 आणि हिलच लॉर्ड म्हणून मागा निरंतर मागा मागा आपड जेजू दैविक शक्तीन तुझ्या आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू टच दैविक शक्तीन तुझ्या आपड जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक स्पर्शन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर मागा सुम्या लागी
तुमच्या पिढ्याच्या सुडक्यापासून मागा, मोदीच्या समाधानापासून मागा, तुमच्या बचाव्यापासून मागा, बऱ्या कामापासून मागा, सगळ्या सुडक्यापासून मागा, तुमच्या भुरग्यापासून, तुमच्या युवाजनापासून, तुमच्या कुटुंबासनापासून, कष्ट दिल्यापासून मागा. स्वामी तुमका आपणून गुण करून कुटुंब आपणून सगळं आपण गुण करून मागा. गुण कर जेजो, गुण कर जेजो, दैविक स्पर्शन तुझ्या गुण कर जेजू. आपण जेजो, आपण जेजो, दैविक स्पर्शन तुझ्या आपण जेजो. हालेलुया, हाले आतुबारिया लुया, हालेलुया, हालेलुया. बोलो मरा समया, हालेलुया, 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 हालेलुया. मरा निरंतर उला मरा, बवर्ता उला मरा, बवर्तान उला मरा, नितळ काळजा उला मरा, नितळ मना उला मरा, पवित्र वंटानी पवित्र जिभेन उला मरा. सर्वेस्पर तुमच्या मागण्या ऐकता, तुमका आपोडता गुण करता. तुम्ही यांचे तुझ्या सगळे भक्तिकांचे जो आशीर्वाद घाल, तुझी गुणकजी देवी सगळ्यांच्या शिरा निवळे, तुझ्या पवित्र का शून्य तळकत, तुझ्या नावांत का बरे, तुझ्या नावांत का गुण कर, तुझ्या नावांत का आपोड जेजो, तुझ्या पवित्र शक्तीने आपण गुण कर जेजो. टच 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 देम, हील देम लॉर्ड. सर वाईट सगळ्यांतले, खोट्या सगळ्यांतले, देव सराच्या नाटण्या तळण्यातले, माठ मंत्रांतले, भीतीसपणांतले निवार सुमिया आपण जेजो. तुझ्या नावांत का गुण कर, भुरग्यांक आशीर्वादी युवाजनांना सवानी भर, खाजे रिजोड्यांतलो मोग दडतो कर, सर पिढ्यास्तांक सुडका सुडवण लाभ, उदर पायत्यांक संगाती परगावांत असल्या आधारान कृपा भव कर, माध्यम मुखांतर नव्यान करता सगळ्यांक तुझी कृपा सगळं भव कर सुमिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. ಶದಲ ಬಲ ಬಲ ಬಲಂದಲಲಯ್ಯ ಹಲ 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 ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಟಚ್ ಟಚ್ ಹೀಲ್ ದೆಮ್ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया, हालेलुया. आमच्या हात आमच्या तकलेचे दवरया, पवित्रत्म्याची मजत मागया, पवित्रत्म्याची मजत मागया. दोळे दंपिया आत दमून दरा तकलेक. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या मागा, पवित्रत्म्या अपया, पवित्रत्म्या अपया. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्र अपया पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. मुझे तई ये, मुझे तई ये, मुझे तई ये. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. मुझे तई ये, मुझे तई ये. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. मुझे कुडींतिये, मुझे कुडींतिये, मुझे कुडींतिये. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. मुझे आत्म्यांते, मुझे आत्म्यांते. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. मुझे काळ शांतिये, मुझे काळ शांतिये. ए पवित्रत्म्या. मुझे मनांतिये, मुझे मनांतिये. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. मुझे सगळ्या जीवांतिये, मुझे कुडींतिये. रक्ताच्या कणाकणांतिये, रक्ताच्या कणाकणांतिये. रक्ताच्या थेंब्याथेंब्यानिये. मुझे कुडीच्या संध्या संध्यानिये, हाडाच्या संध्या संध्यानिये. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. मुझे कुटुंबांतिये, मुझे कुटुंबांतिये. ए पवित्रत्म्या. मुझे घरांतिये, मुझे घरांतिये. मुझे घरच्या सर सन्यांचेरिये, मुझे पतीचेरिये, मुझे पत्नीचेरिये. ए पवित्रत्म्या. मुझे भुरग्यांचेरिये, मुझे पुताचेरिये, मुझे दुवेचेरिये. ए पवित्रत्म्या. मुझे आवयचेरिये, मुझे बापायचेरिये. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. मुझे भावाचेरिये, मुझे बहिणीचेरिये. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. मुझे सगळ्या कुटुंबाच्या सन्यांचेरिये, मुझे सेस समारांचेरिये, मुझे दुस्मानाचेरिये, म्हाका इजा दिताल्यांचेरिये. मुझे कामाच्या जाग्यार ये, मुझे कामाच्या तळांत ये, मुझे कस्तांत ये, मुझे कस्तांत ये. मुझे वावटींत ये, मुझे वावटींत ये. मुझे नसतांत ये, मुझे दुकांत ये, मुझे दुकांत ये. मुझे संतोषांत ये, मुझे समाधानांत ये, मुझे आकांतांत ये, मुझे कंतींत ये, मुझे बेजारायंत ये, मुझे बेजारायंत ये. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. सुडका दिवंके, सुडका दिवंके. ए पवित्रत्म्या. भलायकी दिवंके, भलायकी दिवंके. ए पवित्रत्म्या. सक्तीन बरोवंके, सक्तीन बरोवंके. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. जणवाय दिवंके, जणवाय दिवंके. ए पवित्रत्म्या. तुझ्या बेसावांनी बरोवंके, तुझ्या फळांनी नेटवंके, तुझ्या देण्यानी बरोवंके. ए पवित्रत्म्या, ए पवित्रत्म्या. सकत दिवंके. ए पवित्रत्म्या. बळ दिवंके. ए पवित्रत्म्या. समाधान दिवंके. ए पवित्रत्म्या. भलायकी दिवंके,
भलायकी दिवंक घे हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये म्हजे थंय ये कुटुंबांत ये सगळ्या थंय ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावाने भर मध्यम मुखांत असे गरजे हांगासर असतात त्या सगळे भक्तिकाचे देवाने तांचे ते देवाने तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव कर समाधान दे संतोष दे सर वाईटांतले विघ्नांतले अनवरांतले तांकां निवार पवित्र आत्म्या तांच्या मुखल्यार तांकां वाट दाखय तांच्या पाटल्यार तुझे संरक्षण कर तांच्या बगल्यार तुझा संगात दे तांच्या वैरवऱ्यांतर आशीर्वाद लाभय देवाने पवित्र आत्म्या आपड 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 गुण कर टच 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 देम हील देम लॉर्ड देवाने पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 मगळ बाबडीनं पवित्र तेलाची मागणी आम्ही करता ही पवित्र तेलाची मागणी तुमच्या कपालाचेर करता असताना सोम्याची गुण करची दैवी सगळं तुमच्या शिराळी माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत वळतली तुमकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव जातली वावरताने या पवित्र तेलाचं मागणे सो आशीर्वाद घेया कुडी आत्म्याची बरी भलायकी तुम्ही जोडून घेया हे बघता पवित्र आत्म्याची गीत आम्ही गावया ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुलाव दैवी देणी तुलाव ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुलाव दैवी देणी तुलाव ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आत्म्या पराक्लिता भुजवंदया आमच्या दया पवित करणारा जामान तुका जाऊ बोमा करता भक्तीन आराधा ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुलाव दैवी देणी तुलाव ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुलाव दैवी देणी तुलाव ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या संसाराक तुवें रूप दिले तुझ्या सारक्या मनशाक रचले तुझी तेंपलां जावं निर्मिले मोगान जीव आपयले ये पवित्र ज्ञान दैवी देणी तुलाव दैवी देणी तुलाव हालेलुया हालेलुया हात बरा हालेलुया 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 हर गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 हर गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 वंदन जेजू हालेलुया हालेलुया येशुवे वंदन येशुवे आराधने हालेलुया 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 अर्गान तुका समियान जेजू अर्गान तुका नीट तातू बरें देवान आमकां बोवा पुरब्याचे हात दिल्यात ताची स्तुती करच्या दिल्यात खऱ्या मनान खऱ्या काळजान खऱ्या सक्तेन खऱ्या जिवान आनी कुडीन सुरेश स्तुती करच्या
अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका होगळप तुका सुमयान जेजू होगळप तुका आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 सुमयाचो अनुभव आमकां जालो जाल्यार जोमयाक 2 ताळयो जोरान प्रेज द लॉर्ड Praise हालेलुया the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सुमयाचो आशीर्वाद घेवच्या गावया गीत ये देवडा सक्रामेंता Boda Sacramenta Sastagnamam Guruya Purvilyata Rupa Bodla Novyariti Adarya Salvan Vicha Askat Vishwa Avarta Chimbol Divya Sachem Bapak Dashem Spudak Ullasani Stutiza Odvi Mahima Sasna Sasna Yekastalya Arsita Tuka दोघांच्या स्पिरिट सुमी वाढता आमेन प्रार्थुया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कस्ता सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सवळ सदांच आमचे तेंबोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोवो कर अशें आमचे सगळे जिवीत तुझ्या मोगाचे भवर्थचे आनी सदांच पवित्रपणान भरलेले जावं दी आमची स्तुती आनी मागणी खऱ्या काळजान मनान आनी खऱ्या वंठान पवित्र वंठान आनी जिबेन करचे तसली जावं दी ह्या मुखांतर भरपूर आशिर्वाद जोडून घेवंक फावो कर म्हूण आमी मागता जोत येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना Amen. उभी राहूया सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावन सुमयेचे नाव खऱ्या काळजान पवित्र वंठान आनी जिबेन आमच्या हात उबारून सुमयेची स्तुती करून 3 पटी वटल्यान म्हणया सदैव जावं सुमयेचें नाव आता आणि सदैव जावं सुमयेचें नाव आता आणि सदैव जावं सुमयेचें नाव आता आणि आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावन आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावन आता आनी सदां सर्वदा सदैव जावन सदैव जावं सुमयेचें नाव आता आणि हालेलुया 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 ह्या मिसांत नव्यानांत आराधना वांटेली जाल्ल्याक तुमकां समेस्तां हांव अभिनंदन पटयतां देवाची भरपूर आशिर्वाद हांव तुमचेर मागतां आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका म्हणून विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं परत येवच्या मंगळारा आमी सांगाता मेळया निमाणें गीत आमी गावया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया
ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडया अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडया मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवा भगीन क्रिस्तुचे कृपेने आमकां आमचे देव आमच्या स्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मग छनो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.